की काल एक इन्सिडंट घडलो। आम्ही पळयलां की सध्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान गोंयान SIR चालू केला आणि 4 तारखेच्यान पुराय गोंयभर BLO जे आसा ते एन्युमरेशन फॉर्म प्रत्येक वोटराक डिस्ट्रीब्युशनाचे काम चालू झाले। आता काल राती एक व्हिडिओ व्हायरल जालो, ऑडिओ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द डेप्युटी कलेक्टर आणि एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांचो एक ऑडिओ व्हायरल जालो। त्या ऑडिओन स्पष्ट कळून येता की डेप्युटी कलेक्टर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरचेर प्रेशर घालता की जो जो इन्चार्ज ऑफ थिवी सबस्टेशन 228 kVA ची जे सबस्टेशन हा जे पुराय नॉर्थ गोवान जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जाता त्या सबस्टेशनाच्या पुलीस धाडून ह्या लोकांनी उबारलो। आता आम्ही कलेक्टराक जेन्ना वचून विचारलें की बाबा डेप्युटी कलेक्टर हे तुझे ऑफिसर, हाणे खंयच्या कायद्या अनुसार अंडर विच BNS एक्ट ताणे ताका उबारलो, जाल्यार ही टोल्ड अस की ना SIR चालू आहा आणि जे कित्याक हो जो ऑफिसर आहा ताका कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बूथ नंबर 21 आणि बूथ नंबर 30 चो सुपरवायझर तो आसा फॉर द BLOs। जे BLO वचून फॉर्मा कलेक्ट करता तांचे सुपरविजन करपाचे काम ह्या ऑफिसराचे। आता प्रश्न असो आसा की तो सांगता की अंडर पीपल्स एक्ट, पीपल्स रिप्रेझेंटेशन एक्ट आपूण म्हणतो ताका प्रोविजना अंडर उबारलो। म्हजो प्रश्न ताका आशिल्लो की तुवें उबारलो जाल्यार ऑन ड्युटी आसतना कित्याक उबारलो? जेन्ना 8:30 वरांचेर रातच्या 10 वरांचेर ताका उबारलो, 10 वरांचेर जेन्ना तो ड्युटीर आशिल्लो तेन्ना कित्याक तुमी ताका उबारलो? जर तर तो तुमकां रिस्पॉन्ड करना आशिल्लो किंवा ही हॅज नॉट कम, यू गो ड्युरिंग डे आवर्स वेन ही इज ऑफ ड्युटी। एक ऑफिसर ऑन ड्युटी आसा विच इज अ एसेन्शियल सर्व्हिस। प्लीज अंडरस्टँड, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेन्शियल सर्व्हिस। हॉस्पिटलां, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां, नॉर्थ गोवान जितले हॉस्पिटलां आहा, जितले ICU आहा, जितले व्हेंटिलेटर आहा, ते सगळे इलेक्ट्रिसिटीचेर डिपेंडंट आहा। आणि असल्या क्रिटिकल एसेन्शियल सर्व्हिसीचे तुम्ही ऑफिसराकूच उबारता? अरे ह्या प्रमोद सावंताचे सरकार आज लॉ अँड ऑर्डर टोटल कोलॅप्स जाला। आज पुलीस सेफ ना। आम्ही मडगांव पहिले की आज पुलीस वर्दी घालता आणि गुंडा जाता। थंय एका मनशाक मारलो तो बाबडो इज बॅटलिंग फॉर हिज लायफ। दुसरे आम्ही पळयता पुलीस स्टेशनाच्या भायर झगड्यो। कलंगूट आम्ही पळयले की हे भायले कोण ते टुरिस्ट येता तांकां हांगा गुंडा मारता। म्हापश्यां चोरी जाता, दिन दहाडे चोर डेकोयती घालून चल्ले, कांयच ना। दोनापावला एक फामाद इंडस्ट्रियलाचे घरात चोरी जाता, अजूनही चोर मेळना। पूण हेच पुलीस एक ऑफिसर, प्रामाणिक ऑफिसर जो काम करता प्रामाणिकपणे ताका पुलीस वतान उबारता। अरे प्रमोद सावंताक हांव सांगपाक सोदता की तो फक्त फोटींग आश्वासनां दिता गोंयकारांक। तुजे पुलीस डिपार्टमेंटाक लाय त्या चोरांक धरपाक। ते पळय आज ड्रग्स मेळटात, ते खंयच्यान ड्रग्स येता थंय लाय। हे एक्सायजाचे पळय त्यो फेक 29 नंबर प्लेटी मेळ्ळ्यो, 2 ट्रक जप्त जाले, ताच्या फाटल्यान लाय। तुम्ही आज प्रामाणिक ऑफिसर जे एसेन्शियल सर्व्हिसीन आहा तांच्याच फाटल्यान लागता। सो आय थिंक दिस शोज that there is a total collapse of the administration. The collector has promised us, he told me that immediately he spoke to the CE. आता एका AE जर तर कॉर्पोरेट जायना, अरे ताज्या वयलो ऑफिसर आहा, तुम्ही E कडे उलया, E ऐकना तुम्ही CE कडे उलया, सांगा बरं ते रिप्लेस कर म्हणून। सो वी हॅव डिमांडेड की जे ऑफिसर स्पेशली एसेन्शियल सर्व्हिसाचेर जे आहा गॅजेटेड ऑफिसर तांकां रिलीव कर इमिजिएटली। कित्याक फाल्यां तूं SIRच्या नांवान तू गोंयचे घट्टण करतलो, गोंयकारांक मारून उडयतलो। अरे फाल्यां GMC आहा, फाल्यां हॉस्पिटलां आहा, दोन्ही डिस्ट्रिक्टाची मेजर हॉस्पिटलां आहा, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेल्थ सेंटर आहा। फाल्यां जे एसेन्शियल लोक म्हणजे हाजो अर्थ फाल्यां एक डॉक्टर जर ऑन ड्युटी आहा आनी ताका आनी सुपरवायझर म्हणून घातलो आनी तो जर तर येना तर पुलीस धाडून हे दोतोरांक उबारतले, एक सर्जनांक उबारतले। फाल्यां एक पुलीस एक SP जर घातलो आनी एज अ SIRच्या ड्युटीक घातलो आणि SP जर तर रिपोर्ट जायना म्हणजे हाजो अर्थ हे कलेक्टर SPकूच उबारून व्हरतले। व्हॉट इज गोइंग ऑन? वेर इज द पावर मिनिस्टर? अभ्यास कसलो अभ्यास करता? हाजेर अभ्यास कर। तुझ्या ऑफिसरांक उबारून व्हेले आणि तू थंय न्हिदला, तू असेंब्लीन पळय न्हिदता तसो तू आज
थंय न्हिदला आसतलो, म्हाका दोळे उगडे कर, ड्रॉप्स बीप घाल दोळ्यान, आणि तुझ्या ऑफिसराक पळय अशें ऑन ड्युटी आसतले प्रमोद सावंत उबारून व्हरता, वच आनी विचार प्रमोद सावंताक तुजे कडेन कापास दादा आल्या, नाल्यार आमी येता तुज्या बरोबर. म्हाका दिसता काल जी घटना घडली हाच्या वयल्यान आज सिद्ध जाला की आज गोंयकार गोंयान सुरक्षीत नाशिल्ले. आज गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज, गव्हर्नमेंट स्टाफ जे बाबडे प्रामाणिकपणे काम करता तेही आज या प्रमोद सावंताच्या सरकारान सुरक्षीत ना. कलेक्टरान आता आमकां सांगला की आमी जे कोण आता हातून जे एसेन्शियल सर्व्हिसाचे जे गॅजेटेड ऑफिसर पळय जे इन्वॉल्व आसा तांकां ताणें सांगला की आपूण ते मॅक्झिमम रिलीव करता. ताका सांगला तूं बाकीचे डिपार्टमेंट जे एसेन्शियल सर्व्हिसीस ना तसल्या ऑफिसरांक तूं घाल. ते इलेक्ट्रिसिटीचे बीन कित्याक घालता तूं? इलेक्ट्रिसिटी गेली जाल्यार दे आर ऑलवेज ऑन हाय अलर्ट मरे. सो आय थिंक ही हॅज टोल्ड अस की ही वील लूक इन टू इट. तो आता थंय आपली टीम घेवन बशिल्लो आणि तुमकां मिडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो तुमकांच ताणें भितर सोडूं ना. हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की हे सरकार, ह्या सरकाराचें एडमिनिस्ट्रेशन हें आज तुमकांय भिला आनी ह्या जनतेक भिला. जे ही वागणूक सध्या चल्ल्या म्हाका खात्री आहा की गोंयकार ह्या फावट ह्या करप्ट बीजेपीच्या सरकाराक सामके परमनंटली घरा धाडटले. काल आमी पळयलें कलंगुटा एक आमदार जो खंयच्या पार्टीन निवडून आयिल्लो तो आज थंय वता, वॉशिंग मशिनान साफ जाता आनी सांगता की हे SIR हे सगळें करपाक म्हणटा काँग्रेस कारणीभूत. अरे ताका इतलेंय खबर ना की 2002 SIR मनोहर पर्रीकर आसतना जाल्ले. पणजेन 1200 मतां डिलीट केल्ली, तेंय रिकॉर्ड हांव भायर घालतलो. म्हाका दिसता असले इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट लोकां मुखार करचे न्ही, लोकांक मिसगायड करचे न्ही. आनी हांव मायकल लोबो कडेन रिक्वेस्ट करता की तूं पक्षा कडेन गद्दारी करून गेलो, तूं कलंगूटच्या जनते कडेन तुवें विश्वासघात केलो, तूं असली इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करनाका. काँग्रेस पार्टीक तूं ब्लेम करनाका. तुका खबर आशिल्लें की तूं जिखचो ना म्हणून तूं काँग्रेस पार्टीन आयलो आनी तुवें थंय जिखलो, लोकांचो विश्वासघात केलो. सो गोंयच्या जनतेक मिसगायड करूं नाका. पयलीं फॅक्ट चॅक कर कोण आशिल्लो SIR करपाक लास्ट टायम, कोणे 1200 मतां पणजेच्यान डिलीट केली. कापास दा जाल्यार सांग मरे, मनोहर पर्रीकरान डिलीट केल्ली पणजे. हो लोकांचो मॅन्डेट घेवन त्या सायडीन गेला आणि हो काँग्रेसीक ब्लेम करता. सो म्हाका दिसता आज कालची जी घटना जाली इट इज व्हेरी सॅड की आज एक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक पुलिसाचो वापर करता आणि उबारून व्हरता. म्हाका दिसता पुलीस खंय तरी आज हातून फसल्या. हो प्रमोद सावंत इज कंपेलिंग द पुलीस डिपार्टमेंट की वर्दीन तांकां तो गुंडा करपाक सोदता. म्हाका दिसता खंय तरी बंद जावपाक जाय, गोंयच्या जनते मुखार हें येवपाक जाय. सांगला आमी, पळोवया मरे तो कितें एक्शन घेता तो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.